Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. तुमका खबर आहा 2.5 वर्सां हांव हांगासर पेडण्यान काम केल्लें. तुमका खबर आसतली हांव गांवांनी हांगासर लोकांक मदत करीत गेल्लो त्या टायमार. आनी त्या मदतीचो तुम्ही म्हाजेर विश्वास दवरल्यात आनी आयज म्हाका निवडून हाडल्या बद्दल हांव काळजांसून तुमचें देव बरें करूं म्हणटा. पीट फाउंडेशन हेंच्यांनी बरो हांगासर प्रोग्राम घडोवन हाडलो आनी हो आमकां सपोर्ट हांगासर पेडण्यान दितात ते पळोवन आमकां खूब बरें दिसता. असोच तेंचो आमकां फुडें सपोर्ट आसचो आनी आमचो डायनॅमीक सीएमाचो आमकां सपोर्ट आसचो असो आनी अशें सपोर्ट आसत जाल्यार काम करपाक उमेद दिसता. आनी तुमकां खबर आहा म्हाजें काम कशें तें. केन्नाच हांव कोणाक वोटींग आश्वासनां दिना. हांव जाता जाल्यार करून दाखयता आनी हांव चड उलयना ती तुमकां खबर आहा. चड उलोवपी हांगासर काम करून दाखयना. हांगा काम जाय, पेडणेकारांक काम केल्लें जाय. चड उलोवपी नाका. उलोवपी ते गेले आतां सगळे. तेका लागून हेच्या फुडें हांव चड उलोवचो ना, काम करून दाखयतलो. उलोवप ह्या तुमी आसतले. म्हणजे कितें एक सगळ्यात पयली म्हणजे शेल्टर फॉर ऑल. प्रत्येका खातीर रावपा खातीर छत आसचें. आता रावपा खातीर छत म्हणजे कितें वेगवेगळ्यो येवजण्यो आसा. त्या वेगवेगळ्या येवजणांचे सकयल कोण ओबीसी कॅटेगरीन पडटा, कोण एससी कॅटेगरीन पडटा, कोण एसटी कॅटेगरीन पडटा. हाच्या खातीर खंयच्या ना खंयच्या तरी फंड प्रोविजन करून ताचें घर बांदून दिवप. नाल्यार प्रधानमंत्री आवास योजना आसा त्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या सकयल ताका ती अवेलेबिलिटी करून ताचे निदान रावते घर तरी सारखे करून दिवप. म्हणजे प्रत्येका खातीर छत. दुसरे म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल. सगळ्यां खातीर म्हणजे लायटीची पुरवठ आसची ही दुसरी. तिसरी जी गजाल आसा वॉटर फॉर ऑल. प्रत्येका खातीर उदकाची सोय जावपाची. हर घर नल से जल. आमकां खबर आसा थोड्यो एनओसीच्यो इश्यूज आसतले, बाकीचे इश्यूज आसतले, पण ते तर बेस्ट सुटावो करून आमी कितें करूं शकतात. आमी थंय बाय करून ताचो बोरवेल करून ताचें प्रोविजन करूं शकतात. हे काम जे आसा ग्रामपंचायत त्याच बरोबर गावातले सगळे स्टेक होल्डर्स आणि आमचे स्वयंपूर्ण मित्र हांणी बरोबर साधी म्हणजे 12 रुपयाची एक्सिडेंटल इन्शुरन्स स्कीम आमकां खबर नासता आणि ती क्लेमूय केन्ना करपाची आसा ही आमकां खबर नासता. म्हणून प्लीज ह्यो साद्यो साद्यो गोश्टी हे पयली 5 गजाली सांगल्या आणि उरलेले एक लक्षात दवरा. सेल्फ हेल्प ग्रुप आसताले आमचे. ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक वेगवेगळ्यो येवजणी आसात त्यो आमकां कळपाक जाय जाल्यार वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट आणि त्याच बरोबर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हाच्या अंडर आमकां कितें स्कीम मेळूं शकता काय कितें हिचे आमी सोदून काडप, आमी विचारप तांकां. त्याच बरोबर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. यूथ आमचे कितलेशेच आसा, बायलां आमची कितलीशीच आसा जेंकां अशें दिसता की आमी कितें तरी स्वताचो उद्योग धंदो सुरू करप. सो ईडीसीची अशी खंयची स्कीम आसतली जाच्या मार्फत म्हाका मदत मेळूं शकता हें आमी फायंड आउट करप. तेची म्हायती तुमकां थंय मेळटा. त्याच बरोबर खास करून 3 डिपार्टमेंट. एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वेटरनरी डिपार्टमेंट आणि तिसरे फिशरीज डिपार्टमेंट. म्हाका खबर आसा हांगासर जास्त स्कोप आसा तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आणि वेटरनरी डिपार्टमेंट. हे दोन्ही जे डिपार्टमेंट आसा पळय ह्या दोन्ही डिपार्टमेंटाच्या मार्फत हांव खंयची स्कीम घेवन ती स्वता खातीर उपयोग करून घेवं शकता काय कितें आमकां खबर आसा. काजू लायतलो जाल्यार सुद्दां खास वेगळी स्कीम आसा. त्याच बरोबर माड जर रोयता हांव माड तो राखपा खातीर सुद्दां अमकी वर्सां एक थोडोसो फंड जो आसा पळय हो गव्हर्नमेंटा कडल्यान आमकां मेळटा. सो आमकां ही खास करून ह्यो गोश्टी आमकां खबर आसपाक जाय. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे सिटीजन चार्टर आसा. ह्या सिटीजन चार्टराचे सगळ्यो स्कीम्स आसा पळय ह्यो मेन्शन आसता. ह्यो आमकां कळपाक जाय कित्याक आमकां लक्षांत दवरपाक जाय की सरकार जे आमकां दिता ते आमकां पयल्यान पयली म्हायती आसपाक जाय. जो मेरेन म्हाका म्हायती ना तो मेरेन हांव कशें फायंड आउट करतलें. म्हाका कशें कळटलें की ह्या पर्टिक्युलर स्किमीचो म्हाका फायदो घेवपाक जाय. हांगासर जायते अशी भुरगीं आसतलीं, तरणाटी आसतलीं जांकां हाच्या बद्दल खबर आसतलें. जर खबर ना जाल्यार खबर करून घेयात. आणि आयज जो उपक्रम लुपीन फाउंडेशनान करून घेतला असोच उपक्रम तुमी तुमच्या वाड्यार करून हाडात. जेन्ना लोकल आमचे जे एग्रीकल्चरिस्ट आसतात जे शेतकरी आसतले तांकां बरोबर घेवन ती स्कीम तुमी समजयात आणि तांकां मदत करून दियात. आणि एक लक्षांत दवरपाक जाय जेन्ना आमी चिंतता की आमचो आवाज जावन जेन्ना प्रवीण आर्लेकर सर जेन्ना वतले ते उलयतले
कळ्ळें तेन्ना खरो तो आमचो आवाज आसतलो, आमच्यो बारीक सारीक गजाली ज्यो आसतल्यो त्यो पावतल्यो आनी व्हडले व्हडले प्रश्न आसतले ते बी सुटावे जातले. तुम्ही फक्त हांगासरच पेडण्या म्हालान म्हणटा तसो बरो आमकां प्रतिनिधी दिवंक ना, पण पूर्ण राज्यात तुम्ही योग्य सरकार दिल्लें आसा आनी ताच्याच खातीर म्हणटा तशें डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमच्या बळाचेर इतलें बरें काम करूंक शकतले. डॉक्टर प्रमोद सावंत 2.0 सुरू जाल्लेले आसा आनी त्याच बरोबर स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 बी सुरू जाल्लेले आसा. आमकां एक लक्षात दवरपाक जाय, जशें आमी आतांच म्हटलें की खंयचेंय आमकां जर काम करपाक जाय जाल्यार एकटोच मनीस फुडें सरलो म्हणून तें काम शक्य जायना. आमी सगळीं जाणां जेन्ना एकी कडेन येतलीं तेन्ना काम तें शक्य जातलें. आमकां खबर आसा की एक राज्य कार्यकर्ते म्हणून आमचे प्रवीण नार्लेकर भाई बऱ्या तरेन काम मुखार व्हरतलेच, पण वेगवेगळ्यो कंपनीज ज्यो आसात ज्यो आपलो कारभार करतात, पण त्याच बरोबर तांचे CSR ऍक्टिव्हिटी अंडर वेरियस CSR प्रोजेक्ट आसा ताच्या अंडर जेन्ना वेगवेगळ्या ग्रामपंचायती किंवा इंडिव्हिज्युअल जे एग्री एंटरप्रेन्युअर्स आसतले तांकां जेन्ना सपोर्ट करतले तेन्ना आमकां दिसता खंयचो तरी वेगळो बदल घडून येतलो. आमी स्वयंपूर्ण गोंय खूब आयकलां, पण स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 जेन्ना सुरू जाला तेन्ना हांव मुद्दम प्रत्येक फावटी जे आसा इतलें नमूद करता की स्वयंपूर्ण गोवा सगळ्यांक खबर आसा, पण अजूनय आमकां प्रत्येक कडेन ही गजाल उलोवपाची गरज आसा की स्वयंपूर्ण गोवा निदान आसा तरी कितें. आमकां खबर आसा दर शेनवारा आमचो स्वयंपूर्ण मित्र खंय येता पंचायतीन येता. कितलीं जाणां वचून मेळ्ळ्या स्वयंपूर्ण मित्राक हाच्या पयलीं? हात वयर करात पळोवया. आमी मेळ्ळ्या केन्नाच्यान येवपाक सुरू जाला? 2 ऑक्टोबर 2020 बरोबर. 2 ऑक्टोबर 2020 ही येवजण सुरू जाल्ली. आमकां खबर आसा थोडोसो कोविड प्रोटोकॉल आसलो, सगळ्यांक मेळूंक मेळनासलें, पण आमी काही प्रमाणात थंयसर तांकां कॉन्टॅक्ट करूं शकतालीं. अजून जर करूंक ना जाल्यार ऑलरेडी आतां परत आमचे स्वयंपूर्ण मित्र जे आसा पळय ते पंचायतीन त्या ग्रामपंचायतीन येवपाक सुरू जातले. गोंयांत GI टॅग म्हणजे जॉग्राफिकल इंडेक्स जो आसा पळय हो GI टॅग जो आसा पळय कांय प्रोडक्ट्सान आसा, म्हणजे गोंयची फामाद फेणी एका GI टॅग फेणी लायटर म्हणून. पण त्याच बरोबर गोंयची मिरसांग जी आसा एक खोलाची मिरसांग आनी एक आमची हरमलची दिसता न्ही, 2 मिरसांगो ज्यो आसा ताका GI टॅग आसा. गोंयचें खाजें एका GI टॅग आसा, म्हणजे हे जर खंयचें खातलो म्हणजे दिल्ली गेलो आग्रा गेलो जाल्यार कितें खातलो? पेठा अशें जें म्हणटा पळय न्ही तशें खाजें जाल्यार खंयचें खातलो तर गोंयचें. कळ्ळें न्ही. आमची मंडळची केळी कळ्ळें, हेका सुद्दां GI टॅग आसा. म्हणून एक लक्षात म्हणजे च्या पिवपाची जाल्यार खंयची? आसाम, हे GI टॅग आसा. सो आमचे कितलेशेच प्रोडक्ट जे आसा हेका GI टॅग मेळ्ळलो आसा, पण आमी अजूनय तयारी दाखोवपाक जाय. आमकांय खबर आसा आमचे काजूचे प्रोडक्शन, अजूनय आमकां खबर आसा पणजे भरपूर काजी मेळटा, पण त्यो काजी खंयच्यान येता हें बी आमकां खबर आसा. इतर देशांच्यान हांगासर गोंयचो काजू म्हणून ती विकता आनी आमचे सारको लोक अजूनय कोणागेर अजूनय पयलींच्यो सारक्यो काजी हेगयता काय कितें मागीर त्यो भाजून करून आमी ते खावपाचो प्रयत्न करता. आनी लक्षात दवरा तेचो वालोर खूब जास्त आसा, तेका व्हॅल्यू चड आसा, पण आमी खंयसर तरी वळखुपाक तेका फाटी उरता. आनी अजूनय ताच्या खातीर कितें जाता की एनी हाव म्हणजे शेती जी आसा शेती बागायती जी आसा ती खंयसर तरी म्हणजे क्लायमेटाचेर डिपेंड आसता, म्हणजे हवामानाचेर आसता. आनी ताच्या खातीर आमकां दिसता की अरे पीक बरें येयलें ना जाल्यार मागीर कितें सगळो पयसो फुकट. पूण लक्षात दवरा तुमी अशें चिंतले जाल्यार आमी खातले कितें? बरोबर काय ना? शेतकरी शेत लायता म्हणून आमी सुखान जेवू शकता. पण एक लक्षात दवरा फुडलीं 50 वर्सां अशेंच जर हें चालू रावलें फुडल्या 50 वर्सांनी बऱ्या तरेची माती आमकां मेळपाक खूब मुश्कील जातली. लुपीन फावंडेशनान जो इनिशिएटीव घेतला वर्मी कंपोजिटाचो हांव खरेंच तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता की आमकां जर बरें पीक येवपाक जाय जाल्यार आमी युरिया मारता आनी कितें करता आनी भरघोस पीक घेता. फुडल्या वर्सा म्हाका त्या जमनींच्यान कांयच मेळना. पण तेच जर हांवें वर्मी कंपोज यूज केलें जाल्यार